पळय गव्हर्नराक आमी मेळपाक येवपाचो अपॉयंटमेंट जो आसा तो आमी ब्रेस्ताराक घेतलेलो आनी काल जरी स्टेटमेंट असो दिला आमचे मंत्री सुभाष शिरोडकरान की स्क्रॅप जालें अशें म्हणून, तरी जो पर्यंत पेपर वर्क जायना तो पर्यंत आमी म्हणजे आमकां तो विश्वास बसना आनी आयज गव्हर्नरा कडेन आमी तेच रिक्वेस्ट केला की पेपर वर्क जे आसा ते मातशें बेगीन जावचें आनी जेणे करून आमचो प्रोजेक्ट जो आसा तो स्क्रॅप जाला अशें डिक्लेअर जातलें. ग्रामसभा ही जावपाकूच जाय, कारण जेन्ना स्पेशल ग्रामसभा मागता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेन्ना ती ग्रामसभा जावपाकूच जाय आनी ते ग्रामसभेक रिजोल्युशन हें येवपाकूच जाय अशें आमचें मत आसा. हितून आमी एक आतां बसून परत 1-2 दीस भितर सगळे जाण बसतले ते डिस्कस करतले आनी फुडलीची आमची रणनिती आसा ती बसून जशें आमकां पत्रकार भावांनी हेजे पयलीं खूब आयकपिल्लो आसा त्याच प्रमाणे तेंचे फुडें सगळ्यांच्या फुड्यान बसून आमी ते तांकां सांगतले. आज आमी गव्हर्नराक आमकां अपॉयंटमेंट आज मेळिल्लो, त्या प्रमाणे आज गव्हर्नराक आमी येवन मेळ्ळ्या. आमचे ST भावांचें निवेदन दिलें तांकां की कोडार गांवान IT येवपा जायना म्हणून, आनी तांकां आमी इनवायट केला आमच्या गांवान कोडार विलेजीन यो आनी ऑक्सिजन पॅच पळय, ऑक्सिजन पळय, ग्रीनरी पळय, हॅबिटाट पळय. आनी तो व्हेरी पॉझिटीव आसा. ताणें सांगलें आपूण येतलो, आपूण सांगतलो केन्ना विजीट करता तो. त्या प्रमाणे ताणें आपूण येतलोय म्हूण सांगला जसो ताका टायम मेळटा तसो. सो म्हाका पयलीं म्हणल्यार गोवा गव्हर्मेंट आमच्या चीफ मिनिस्टराचे थँक्यू म्हणपाक सोदता, कित्याक काल मिनिस्टरान आमदारान सुभाष शिरोडकरान सांगलें की प्रोजेक्ट स्क्रॅप जाता म्हणून. सो म्हाका ताका थँक्यू म्हणपाक. दुसरें म्हाका गोंयच्या लोकांक आनी सगळ्यो पार्ट्यो ज्यो आयल्यो आमच्या भावांक सपोर्ट केले तांकांय मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणपाक. फक्त एकच खंत की सुभाष शिरोडकार आसा पळय ताणें काल कोडारच्या आमच्या भावांक विघ्न संतुश्ट म्हणलें ताणें तें म्हाका ताका सांगत ताजें हांव सामको कंप्लीट निशेध करता आनी अशें म्हणपाक येना, कित्याक ह्या लोकांनी ताका जिखोवन दिवन 40 वर्सां ताणें शिरोड्या राज केलें.